हॅलो माईक चेक. बंद कर ना. मोगाच्या भावा भयणीनो, बरवर्षाच्या बोगनांनी ही भोव व्हड दाबाजीक जागरण करूंक आनी आयच्या सोम्याच्या पुनर्जिवनपणाचो घट संतोषाच्या उमाल्यांनी संभ्रमूंक आमी एकठांय जाल्या. सालीस दीस मागणे, उपास आनी दयाळायेचो करण्यो केल्या उपरांत आयचे राती आखी पवित्र सभा सोम्याचे पुनर्जिवनपण आनी सगळ्या मनशा कुळाची सुटका संभ्रमूंक आयचे जागरणे करता. आयच्या संभ्रमांत सक्रिय वांटो घेवन आमी जेजू बराबर नव्या जिवितांत भितर सरता. आयचे जागरण सर्व जागरणां पैकी उंचलें. आमकां क्रिस्तांवांक एक आपुरबायेचे मिस्तेरांनी गुंतलेलें पेस्त आसा तर तें आयचें पास्कांचें पेस्त. देखूनच आयची देवस्तुती गिरेस्त आनी सांकेतीक हांतूं 4 भाग आसात. पयलो भाग उजवाडाची रीत आनी महिमेवंत गाया वरवीं O Cristasu uzvar देवाची ओळखार. O Cristasu uzvar देवाची ओळखार.
आता मुनियारी पस्कांची परगटणी करता. आदी मागा संपर्क साधना नासलेल्या काळार लोकांक खबर दिवचे खातीर रस्त्यांनी दोंगरांनी दोंगरो पेरयताले. तशेंच आतां ह्याजाक जेजू जिवंत जाल्ली बऱ्यांतली बरी खबर गितांद्वारी आमकां सर्वांक परगट करता. हें एक पस्कांचे वातीची होगलीक उसारचें पुरातन आनी अर्थभरीत गायन. पस्कांची वात जिवंत जेजूचे प्रतिरूप देखून ही जेजूचीच स्तुती ध्यानपणी गितां भितर सरून जिवंत जेजूक होगळची या. ह्या गितां वेळी सर्वांनी उबे रावचें. संतोष बरीसया देवदूतांच्या दळभारानो खुशालकायेन गाया सर्गींच्या सगळ्या पदव्यानो जैताची तुथुरी वाजून संवसाराच्या शिमा पर्यान ही बऱ्यांतली बरी खबर मळबा पर्यान परगट करा. जेजू पुनर्जीवन जालो मरणाचे जैत ताणे वेले जैते वोंत राजाक जय जय. आख्खे पृथ्वीच्या रस्त्रानो उठा उठा जागी जाया. संतोषान उल्हासान आनंदान होगळीक दिवन कोम शिंगांक गाजोवन दोल गुमठां बोडून दाबाजासो घनघन करा. जेजू पुनर्जीवन जालो तासो जळक तासो परजळ तुमकां संतोष भरीत करता. सासजळाचे भोंवती एकठांय जाल्ली भाव भयणी मुजी खरी देवा बापा लागीं मुजे खातीर मागा. फावो नासता म्हाका आपल्या मनयारांच्या अंकांत ताणें घेतला. ताच्या उजवाडाचो परजळ मुजेर पडून ह्या वातेची स्तुती गावूंक म्हाका ताची कृपा मागून घेया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. दिसानातल्या देवाक सर पदवेदारा बापा आनी ताच्या एकल्या स्पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक काळजा मनांचे सगळे भक्तीन तशेंच ताळयांचे सगळे सक्तेन आमी तुका वाकून आनी किर्तूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आमचे बदलेक जेजून सासनाच्या बापाक आदवांचेर रीण फारीक केलें आनी पुर्विलें पातक मोगान विखरायलेल्या आपल्या रक्तान धुवन काडलें.
खोरो मेंढरो मारून ताच्या हरकता बावरत्यांची दारां पवित्र जातात ती सायची पास्काची परब आदी मागा आमच्या पुर्वजांक इस्रायलाच्या पुतादुवांक इजिप्तांतली बाहेर काढून पांय भिजय नासतना तांबड्या दर्यांतल्यान तुवें उतरशी केल्ली ती रातीस एका खांब्याच्या उजवाडार पातकासो काळो दुस्पटायलो ती रातीस आपले प्रत्वेचे क्रिस्ती बावरत्यान संवसाराच्या खोटेपणांतली सुटका दिवन पातकांच्या काळोखांतली भायर काढता नव्यान कुरपेन भरून नेटयता आनी सोमेस्तांक बराबर देवाचे पवित्रयेंत वांटो दिता ती रातीस मरणाच्यो सांकळी तुटोवन उडोवन जैतासो बावटो घेवन जेजू फोंडांतलो उठलो ती रातीस आमकां ताणें सोडूंक नासली जाल्यार जल्मोन आमकां कितें फायदो कितली विचित्र आमचे थंय तुजी काकूळटू तुजी दया कितलो चिंतना वर्तो उसारां बायलो आमोलीक अपरिमीत माया मोग तुजो सोडूंचे खातीर गुलामाक दिलोय तुवें तुज्या पुता दुबावावीन गरजेचें जेजूच्या मरणान पयस जालां तें पातक आदावाचें इतलो उत्तम इतलो वर्तो सोडवंदार फावो जाल्लो कितलो बागी आपरातो जेजू मरणांतलो जीवन जालो तो वेळ जाणा जावंक आनी भोगूंक फावो जाल्ली खरीच बागी रात जे राती विशीं बरयलेलें आसा दिसा सारकी रात पजळटली म्हज्या संतोषांत रात जातली म्हजो उजवाड ती रातीस हे रातीची पवित्रताय खोटेपणान पयस करता अपराध सगळे धुवन काडता पातक्यांक परतून नेंदी करता दुखेस्त जाल्ल्यांक बुजवून दिता गर्वी मनी बागावन धरता देसा उजो पालवून थांबून मोगां काळजां एकवट आयता वेगळी आसता सरगार पृथ्वीक एकामेकाक लागीं हाडता देवा आनी मनशा मदें संपूर्णयेन एकवट जोडता ती बागी रात हीच हे पसोद भोव पवित्र बापा या अनंत भरीत राती खातीर आमी करताव ती वाखणणेची भेटोवणी तूं मायपासान मानून घे मोवा मुसांच्या वावरान घडलेली तुझ्या मणयारांच्या हातांतल्यान ओपलेली तुझे पवित्र सभेन दबाजन समर्पिल्ली ही पास्काची वात तुझे मुखा जोडूं दी फांटून गेल्लो तरी उणो ना जाल्लो काळजांनी विश्वास पेटयलोलो शांत दुलो उजो तो आमच्या दोळ्या मुखार उबो केल्लो तुझ्या मनाक लो लो कोडून वेतो
मेना सोप जळीत कांबोतो तर आता आनंद बापा आईशरती उबोन गेल्लो काळोख येना जावं पडतो ही आमची पासकाची वाट तुझ्या नावा कोपलेली स्तुती गितान कीर्तिल्ली निरंतरी पेटलेली आमचे मोदे आसुंदी सर्गा दिव्या संगती थंबा नासतना परजळू ती तुका म्हणता तसली जावं दी ओपनी परमळी सकाळच्या सूर्याक लेगून मेळून दी ती सोसवाड हांव वर्णिता तो सूर्यो अस्तम नाशिल्लो सूर्यो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी मेल्ल्या मोदें परतल्लो तो शांतीन आमची काळजां भरता मनशा प्रकुळाक प्रकस घालता आनी तुजे सोवे बापा महिमेन बसून रात चलयता नित्य काळी सासना सासना सर्वांनी वाद्य पालवून बसचे. देवाच्या शब्दाचो संभ्रम जावन आसा पास्काच्या जागरण्याची बुन्याद. 9 वस्पां आमच्या नियाळाक आज सुचायल्यांत. तांतली 5 वस्पां म्हणजे 3 पोरण्या सोल्ल्यांतली आनी 2 नव्या सोल्ल्यांतली मात्र आयचे राती आमी परगडतल्या. ह्या वस्पांनी मनशा कुळाच्या सोडवणेची कथा हंता हंताने उगडापी जाता. हर एका वस्पा उपरांत अंतर्गीत आसा. त्या उपरांत वस्पाक जबाब जावन लोकांचे मागणे आसा. ह्या मागण्या वेळार आमी उबे रावचे. आतां ह्या जाग मागणे करतना आमी सर्व उबे रावया. भोव मोगाळ भाव भयणीनो, दाबाजेक जागरान आमी सुरू केल्या. आतां शांत काळजांनी देवाचें उतर आयकुया. पुर्विल्ल्या काळार देवान आपल्या प्रजेक कशी सोडयली आनी आतांच्या काळार आपल्या पुताक आमचो सोडूनदार जावच्याक कसो पाठयलो तें आमी ध्यान मनी नियाळुया. आनी ह्या पास्कांच्या समारंभेंत आमचे भितर सुरू केल्लें सोडवणेचें काम आमचो देव संपूर्णकायेक पावोवन दी म्हणून मागोया. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. अरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली. आदी सागराचेर अंकार भरून आसलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतलें. देवान म्हळें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. देवाक उजवाड बरो दिसलो. देवान उजवाड काळोखातावन विंगड केलो. देवान उजवाडाक दीस आनी काळोखाक रात म्हूण नांव दिलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो पयलो दीस. देवान म्हळें उदक 2 वांटे करूंक उदका मदें एक अंतराळ जावं. आनी तशेंच जालें. देवान अंतराळ केलें आनी अंतराळा सकयलें उदक अंतराळा वयल्या उदकातावन विंगड केलें. देवान अंतराळाक आकाश म्हूण नांव दिलें. सांज जाली,
सकाळ आयली हो दुसरो दीस. देवान म्हळें, आकाशा मदलें उदक एक सुवातेर जमा जावं आनी सुकी धरण दिसूं. आनी तशेंच जालें. देवान सुके धरणीक भुमी आनी उदकाचे राशीक दर्यो म्हणून नांव दिलें. आनी देवाक तें बरें दिसलें. देवान म्हळें, भुमी वनस्पती उत्पन्न करूं, सर जिन्साची बी दितली झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे रूख उत्पन्न जावं. आनी तशेंच जालें. भुमीन वनस्पती उत्पन्न केली. सर जिन्साची बी दितली झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे रूख जाले. देवाक तें बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली हो तिसरो दीस. देवान म्हळें, दिसांतावन रात वेगळी करूंक आकाशाचेर दिवे जावं. काळ, दीस आनी वर्सां दाखोवंक ते उपकारूं. प्रत्येक उजवाड दिवंक आकाशाचेर ते दिवे आसूं. आनी तशेंच जालें. देवान 2 व्हड दिवे रचले. व्हडलो दिवो दीस चलोवंक आनी धाकटो दिवो रात चलोवंक. आनी नेकेत्रांय ताणें रचली. प्रत्येक उजवाड दिवंक दीस आनी रात चलोवंक आनी काळोखातावन उजवाड वेगळो करूंक देवान तांकां आकाशाचेर घाली. सांज जाली, सकाळ आयली हो 4थो दीस. देवान म्हळें, उदक प्राणयांक भरूं आनी सुकणीं भुमी वयर अंतराळार उबूं. आनी तशेंच जालें. देवान सर जिन्सांचे व्हड व्हड माशे आनी उदकांत हिंडांनी भोंवतले प्राणी रचले. आनी सर जिन्सांची पाकाट्याची सुकणीं रचली. देवाक तें बरें दिसलें. देवान तांकां आशिर्वाद दिवन म्हळें, वाडा आनी सडा, दर्याच्या उदकांत भरा आनी सुकणीं पृथ्वेचेर उदंड सोडूं. सांज जाली, सकाळ आयली हो 5वो दीस. देवान म्हळें, पृथ्वेचेर सर जिन्साची प्राणी उत्पन्न जावं. जानवरां, जीवदाळी आनी रानवट मनजती. देवान सर जिन्साच्यो रानवट मनजती, जानवरां आनी जीवदाळी रचल्यो. देवाक तें बरें दिसलें. आनी देवान म्हळें, आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांच्या सर रानवट मनजातीचेर आनी धरणीर सरतेल्या सर जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलो. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा आनी ते तुमचे अधीन हाडा. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वेचेर जियेतेल्या सर मनजातीचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें, आबळे सगळी पृथ्वी वयली सर बी दितली झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे सर रूख तुमच्या खाणा खातीर हांव तुमकां दितां. आनी सर्व रानवट मनजतींक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी धरणीर सरतेल्या जीवदाळींक, जिवाचो स्वास आसलेल्या सर प्राणयांक, सर जिन्साचे तण आनी झाडां खाणा खातीर दिता. आनी तशेंच जालें. देवान आपलें केल्लें तें सगळें देखलें. तें ताका भोव बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली हो 6वो दीस. अशें आकाश आनी पृथ्वी आनी सगळी ताची नेटोवणी संपूर्ण जाली. आनी 7व्या दिसा देवान आपणें हातीन घेतिल्लें काम सोंपयलें. आपलें सगळें काम सोंपयतस
7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. देवाचे उतारे. देवाची उडकार. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. आत्म्या मुझ्या सर्वेस्पराक नावाळ. सर्वेस्परा मुझ्या देवा कितलो तू वरतो. महिमेनानी वैभवान भरलोलो. प्रकाश भरीत मानतान नेसलोलो. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. पृथ्वी तुवे तिचे बुन्यादीचेर बांधून हाडल्याय. ससनाच्या ससनाक ती थेर गट केल्याय. मानता परी दर्यान तिका पांगून धरल्या. तिचे पर्वत दोंगर उदकान बुडून आसा. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. फालक्यांनी जरी तूं फुटाशो करताय. गुड्या दोंगरा मोदल्यान त्यो वळयताय. तांचे बगलेन मळबा वयली सुकणी आपले गोंटेर बांदतात. रुखांच्या कांद्यांचेर बसून गायन करतात. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. उभे राहूया. प्रार्थूया. सर्पदेदरा ससनाच्या देवा तुझ्या कन्यांची मांडावळ सदांच आजापांची. आरंभाक तुवें संसार रचलोय त्या वर्ण अधिक उत्तम संसार. काळाच्या शेवटाक तुवें रचलोय तो. कित्याक ह्या नव्या संसारांत जेजू क्रिस्त जालो आमची पासकांची बाली. तुझ्या सोडवणेच्या तुझ्या भुरग्यांक हे सत समजूंक दी म्हणून आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी देवान आब्रामाची परीक्षा केली. ताणें ताका उलो केलो, आब्राहाम. आब्रामान जाप दिली, आबळे हांव हांगा आसा. देवान म्हळें, घे तुज्या पुताक, तूं मोग करताय त्या तुज्या एकल्याच पुताक इजाकाक आनी वोस मोरिया गांवाक. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार म्हाका तसो यज्ञ भेटय. दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें आब्राम उठलो आनी ताणें आपलें गाणू आयतें केलें. आपल्या दोगा साकरांक आनी इजाकाक ताणें आपणा संगी घेतलें. होम बली भेटोवंक लांकूड ताणें फोडलें आनी देवान दाखयले सुवातेक तो भायर सरून गेलो.
तिसऱ्या दिसा आब्रामान आपले दोळे उबारले आणि ती सुवात पयस जावन ताणें पळयली. तेन्ना आब्रामान आपल्या साकरांक सांगलें, गाडवा सांगाता तुमी हांगा रावा, हांव आनी म्हजो पूत मुखार वचून स्तुती करता आनी उपरांत तुमचेशी फाटीं येता. आब्रामान होम बली भेटोवंक लांकूड घेतलें आनी तें इजाकाच्या खांद्यार दिलें. आपल्या हातांत उजो आनी सुरी घेतली आनी दोगी सांगाता मुखार समकले. मुखार वता आसतना इजाकान आपल्या बापाय आब्रामाक उलो केलो, बापा. कितें पुता ताणें विचारलें. इजाकान म्हळें, आपले उजो आनी लांकूड हांगा आसात, पूण होम बली भेटोवंक शेळी खंय आसा. आब्रामान जाप दिली, होम बलयेक शेळी देवूच पळयतलो. आनी ते दोगी सांगाता मुखार समकले. अशें ते देवान दाखयले सुवातेक येवन पावले. थंय आब्रामान एक वेदी बांदली आनी तिचेर लांकूड मांडलें. आपल्या पुताक इजाकाक ताणें बांदलो आनी वेदीचेर लांकटा वयर दवरलो. उपरांत आब्रामान आपल्या पुताक जीवशी मारूंक हातान सुरी घेतली. तेन्ना सरेस्पराच्या दुतान सर्गार उलो मारून म्हळें, आब्राहाम, आब्राहाम. ताणें जाप दिली, आबळे हांव हांगा आसां. दुतान म्हळें, भुरग्याचेर हात उखल नाका आनी ताका कांयच वायट करिनाका. तूं देवाक भियेताय म्हूण माता म्हाका समजलें. कित्याक तुजे एकल्याच पुताक देवाक भेटोवंक तूं फाटीं सोरलो नाय. तवळ आब्रामान आपणा भोंवतीन दिश्ट घाली आनी ताचे फाटल्यान एका जिलकुटांत शिंगा सिरकोन आसलेलो एक बोकरो ताणें देखलो. आब्रामान वचून त्या बोकऱ्याक धरून हाडलो आनी आपल्या पुता बदलाक ताची होम बली भेटयली. आब्रामान त्या जाग्याक याहे हिरे म्हूण नांव दिलें. देखून आज पर्यंत अशें म्हणटात, दोंगरार सरेस्पर आपणाकच पळोवंक दिता. सरेस्पराच्या दुतान सर्गार दुसरे फावटी आब्रामाक उलो करून म्हळें, म्हज्याच नांवान हांव सोपो दितां अशें उलयता सरेस्पर. तुवें हें केलें देखून आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी मळबा वयल्या नेकेत्रा परी आनी दर्याच्या वेळेर आसलेले रेवे परी तुजी संतत हांव वाडयतलो. तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुजी संतती वरवीं संवसाराच्या राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. देवाचे उतार हे. तुजेर हांव पातिला. सांबाळ तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातिला. सर्वेस्परा तूंच म्हजी दायज आनी म्हजी पिवन पात. म्हजी जिणेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता. तो जर म्हज्या उजव्याक आसा तर हांव केदीस हालचो ना. सांबाळ तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातिला. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो धादोसकायेन उमाळटा. म्हजी गोड लेगून सवस्कायेन जियेता. कित्याक तूं म्हाका पाताळांत सांडचो नाय
तुझ्या विश्वासी भक्ता कुसडाय देखून देव सोना सांभाळ धर तू म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव भागेला सर्वेस्परा तूंच मुझे दायज आनी मुझे पीवन पात मुझी कूड लेगून सवस्कायेन जियेता तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय तुजी सत्रे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्या सासनाचे सूर सांभाळ धर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव भागेला सांभाळ धर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव भागेला प्रार्थया भोवत्या देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजी भुरगीं आमचे देणे तूं मनशांक दिताय तूं मनशांक दित आसाय आनी तसो तुज्या बसवणेच्या भुरग्यांचो अंक सगळ्या संवसारांत वाडयत येताय तुवें शपथ घेवन उतर दिलाय त्या प्रमाणे ह्या पास्कांच्या गुटा वरवीं तुज्या सकरा अब्रामाक सगळ्या पर्जनचो बापय करताय तर सगळ्या लोकांक तुज्या मोगाच्या आपोवण्याक पाळो दिवंक फावो कर म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्परान मोइसेक म्हळें तूं म्हाका कित्याक बॉम्ब मारताय इस्रायलितां पयन फुडें व्हरूंक सांग तुजी बेतकाडी उबार तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी दर्याचे 2 वांटे कर अशें इस्रायलितां दर्या मदें सुकी धरणी वयल्यान चलतलीं आबले हांव इजिप्तकाराचे काळीज दारून करतलो आनी ते तुमची पाट धरून येतले आनी हांव फारेवाचेर आनी ताचे फौजीचेर ताच्या रथांचेर आनी ताच्या घोडेसवारांचेर जैत व्हरून म्हजी महिमा दाखयतलो जेन्ना फारेव्याक ताच्या रथांक आनी ताच्या घोडेसवारांक म्हजी महिमा दाखयतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण इजिप्तकार वळखतले इस्रायलिताचे फौजे मुखल्यान वेतलो तो देवदूत आपलो जागो बदलून तांच्या फाटल्यान येवन रावलो तशेंच कुपासो खांबोय मुखल्यान वेतालो तो फाटल्यान येवन रावलो अशें तो खांबो इजिप्तकारां आनी इस्रायलितां मदें आसलो राती तो कुपासो खांबो इजिप्तकाराचे काळोख घालतालो आनी इस्रायलितांचेर उजवाड फांकयतलो अशें रातच्या वेळार तांकां एकामेका लागीं सरूंक जालें ना मोइसेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सर्वेस्परान सगळी रात उदेंती तावन एक वादळ धाडलें अशें ताणें दर्यो सुकयलो आनी उदक 2 वांटे जालें इस्रायल पजा सुके धरणी वयल्यान दर्यांत भितर सरली आनी तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणटी परी उबे रावले इजिप्तकार तांची पाट धरून आयले फारेवाचे सर घोडे ताचे रथ आनी ताचे घोडेसवार तांच्या फाटल्यान दर्यांत भितर सरले फांत्या फरास सर्वेस्परान उज्याच्या आनी कुपाच्या खांब्यार तावन इजिप्तकाराचेर फौजीचेर आपली दिश्ट घाली आनी तांकां दुस्पाटायलें
तांच्या रथाची चक्रां ताणें रोंबयली आनी तांकां फुडें वचूंक कश्ट मारले. तेन्ना इजिप्तकारांनी म्हळें, आमी इस्रायलेतां तावन पळोवन धांवया, कित्याक सर्वीस परस तांच्या पक्षान इजिप्तकारा विरोध झुजता. सर्वीसपरान मोइसेक म्हळें, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी उदक परतून इजिप्तकाराचेर, तांच्या रथांचेर आनी तांच्या घोडेसवारांचेर येवन पडटलें. मोइसेन आपलो दर्याचेर विस्तारून दवरलो. मोइसेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून दवरलो आनी सकाळ येताना दर्यो आपल्या सदांच्या जाग्याक फाटीं आयलो. पळोवन धांवतल्या इजिप्तकाराक उदक मुखारच मेळ्ळें आनी सर्वीसपरान तांकां दर्या मदें जोडून उडयलें. उदक फाटीं आयलें आनी इस्रायलितांची पाट धरून दर्यांत भितर सरले फारेवाचे रथ आनी ताचे सगळे फौजीचे घोडेसवार तातूंत बुडले. कोणूच एक वाचून उरलो ना. पूण इस्रायल पज्जा दर्या मदें सुकी धरणी वयल्यान सोलून गेली. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणटी परी उबें रावलें. त्या दिसा सर्वेस्परान इस्रायल पजेक इजिप्तकाराच्या हातांतली निवारली आनी तांणी दर्याचे देगेर इजिप्तकाराची मोडी पळयली. सर्वेस्परान आपल्या बलिश्ट हातान इजिप्ता विरोध केल्ली कृत्यां इस्रायलितांनी देखली. लोकांक सर्वेस्पराची भिरांत दिसूंक लागली आनी तांणी सर्वेस्पराचेर आनी ताच्या सेवका मोइसेचेर पातयेणी दवरली. तेन्ना मोइसेन आनी इस्रायलितांनी सर्वेस्पराक हे किर्तन गायलें. सर्वेस्पराक हांव किर्तन गायतां, कित्याक मैमेवोन ताचे सयत. घोड्यांक आनी घोडेसवारांक उडयल्यान ताणें दर्यान. देवाचें उतार हें. देवाचे वडोपकार. सर्वेस्पराची कीर्त गाव्या, मैमेवन सैताने जोडला. सर्वेस्पराची कीर्त गाव्या, मैमेवन सैताने जोडला. हांव सर्वेस्पराची कीर्त गायता, कित्याक मैमेवन सैताने सोडला. घोड्या आनी घोड्या सवारांक दर्यान ताणें शेवटिल्या. सर्वेस्परस मुजें बळ आनी मुजें त्राण. तो म्हजो तारो, तो म्हजो देव, ताका हांव वाकणटां. म्हज्या बापायचो देव तो, ताका हांव नावाडटां. सर्वेस्पराची कीर्त गाव्या, मैमेवन सैताने जोडला. सर्वेस्पर एक झुजारी, भय सर्वेस्पर ताचें नांव. फारव्याची रथां आनी ताची फौज दर्यान ताणें शेवटिली. घटमूट ताचे घोड्या सवार तांबड्या दर्यान ग्रासून मेले. सर्वेस्पराची कीर्त गाव्या, मैमेवन सैताने जोडला. दर्याच्या गुंडायांनी तांकां वेडो घालो. फातरां परी ते थळ्या पर्यान पावले. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा आपले पदवेन मैमेवन जाला.
तुजो उजवो हात सर्वेस्परा दुस्मानांक पाडो करता. सर्वेस्पराची गीत गाव्या महिमेवोन सैताने सोडला. सर्वेस्पराची गीत गाव्या महिमेवोन सैताने सोडला. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझी आदली विजमिता आमच्या आयकलार आमच्या दोळ्या मुखार पोसळतात. तुझ्या उजव्या हाताच्या बळान एके परजेक पिडापीड दितल्या परवाच्या हातांतली तुवें सोडयलें. तेंच अजापाता नव्या जल्माच्या उदकान सगळ्या पजांक सोडून दिवन तूं करताय. तर आख्या प्रितुमेच्या सगळ्या मनशांक भावार्थान अब्रामाची भुरगीं जावंक आनी विंचलेले परजेची वडवीक जोडूंक फावो कर म्हण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सांत पावलोन रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचा. महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता. सोमिया देवा देवाची शेळये संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता. एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सोर पदवेदरा बापा, महिमेन पुनः ज्वन जाल्ल्या तुझ्या पुताचो प्रकाश या भोव पवित्र रातीक तूं फांकयताय. आमकां तुजी भुरगीं करता.
तो मोगाचो आत्मा तुवें आमकां दिलाय. तुज्या एका कुटुंबाच्या नव्या पुता दुवांच्या काळजांनी रावन तो तांकां आत्म्या कुडी सयत पवित्र करो. अशें ती निर्मळ काळजान तुजी साकरी करूंक फावो हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सस्ताच्या सस्ना. सांत पावलोन रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचा. भावा भयणीनो, क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतलें तो वळू ताच्या मरणांत एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलें. हें तुमी नेणांत. तशें आसता बापाचे महिमे बरी सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो. तेच बरी आमी नव्या जिवितांत चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना बारीपात आमकां क्रिस्ता सेवेनी केपिल्यान आनी ताच्या मरणांत वांटेर केल्यान. कित्याक तो मेलो तशें ताचे सेवे एक दीस एक जावन आमी मरूंक जाल्यार ताच्या जिवंतपणांत आमी बागीदार जातले. पातकी कुडीचो नाद करचे खातीर ह्या फुडें आमी पातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचे आदलें सैब क्रिस्तांक सांगाता आमी कुर्सायला म्हूण आमी जाणाव. कित्याक मेल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बांदपासांतलो सुटता. आमी क्रिस्त सांगाता मेल्या जाल्यार तशें क्रिस्त सवे जियोवंकी पावतेल्या म्हूण आमी सतमानता. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवन जाला तो परत्यान मरना म्हूण आमी जाणाव. मरणाक ताचे वयर ह्या फुडें कसलीच पदवी ना. तो मेल्ल्यान ताचेर पातकाक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच फावटी मेलो आनी आतां आपली जीण तो देवा पासून जियेता. तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत देवा खातीर जियेतात म्हूण समजून घेया. देवाचे उतार्ये. देवाचे वडोदकार. विश्वासी दया सस्नाक बाळता तर इस्रायल ताका वाखून म्हणू तासो विश्वासी मोग सस्नाक बाळता. परच्या उजव्या हातान जैत वेला ताच्या उजव्या हातान महत् कार्या चलयल्यात. हांव मोरचो ना, हांव जिवंत रावतलो आनी सर्वेस्पराची अद्भुत कार्या
Alleluia, 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 Alleluia. Pascaच्या सकाळा बरवसो उदेला गावया सोम्यात आमच्या सरमोगाळा सोमी मरणाक धावून पुनर्जीवन झाला पासर्या लोकांक ही शुभवार्ता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. आयतारा फांत्या फरार आपले तयार केल्ल्यो परमळीक वस्तू घेवन तो स्त्रियो समाधेसर शेन आयल्यो. तवळ समाधे तावन फातर पाटी लोळयल्लो ताणी देखलो. समाधे भितर सरतना सोम्या जेजूची कूड तांकां मेळ्ळी ना. कितें घडलें काय म्हणून ती शर्मेवन आसतना जळजळीत मुस्तायकी नेसिल्ले दोग सण तांचे सरशी येवन उबे जाले. स्त्रियो बियान तरतरल्यो. तांची दिश्ट धरणीका आरावून लागली. तवळ ते तांच्या लागीं म्हणाले, जिवंत असलेल्याक मेल्ल्या मदें तुम्ही कित्याक सोदतात? तो हांगा ना, ताका जिवंत उठयला. तो गलिलयांत आसतनाच ताणें तुमकां कितें सांगलें तें उगडास करा. मनशा पुताक पातक्यांच्या हातांत परधीन करूंक जाय आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवंत उठोवंक जाय. तवळ त्या स्त्रियांक जेजूच्या उतराचो उगडास आयलो. समाधे तावन ते पाटी सरून ताणी ह्यो सौर संगती 11 जाणांक आनी हेरां सगळ्यांक सांगल्यो. खबर दिल्ल्यो स्त्रियो ह्यो: मगदला गांवची मोरी, जुवान, जाकोबाची आवय मोरी. ताणी आनी तांच्या सांगाता आसलेल्या हेर स्त्रियांनी ह्यो सर्व संगती धर्मदूतांक सांगल्यो. पूण स्त्रियांनी कितें सांगलें तें तांकां एक घडपाचे काणये बरी दिसलें आनी तांणी तें सत मानलें ना. पूण पेद्रू उठोन समाधे सरशीन धांवून गेलो. बागवून समाधे भितर पळयतना ताका सणाची लुगटां मात्र दिसलीं आनी कितें घडलां काय म्हणून आपणा इतल्याक विस्मीत जावन तो पाटी गेलो. देवाचे उतार हे. जे आपोस्तलांक बंदिवान केल्ल्या वेळार जेजूच्या नांवान कितेंच तुमी शिकोवंक नजो म्हणून ताकीद दिल्ल्या वेळार तांकां मार गेल्ल्या वेळार साम पेद्रून सर्व आपोस्तलांक आनी तांची उतरां एकठांय करून जुदेवांक सांगल्लीं उतरां ही आज ह्या शर्मावार कसलीच काणयो नात. आज जें कितें हांगासर घडटा ह्या मिसा वेळार घडटा हाज्या विशयांत आमी उलोवया, नियाळ करया. आनी हें जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें जिवंतपण ह्या मिसा वेळार हांगासर घडोवन आसचें. प्रमुख जावन 3 संगत्यो आज हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेतां. जर तर ही गैरसमतां वाडली, आपोस्तल धैर्यान भरले
आपोस्तल आणि उरले शिस संसाराच्या चाराय कुशीन गेले तर पयल्या सुवातेर तांकां मेळिल्लो तो मरणाचो अर्थ, जेजू क्रिस्त आणि ताच्या मरणाचो अर्थ समजल्या उपरांत जाली ती बदलावण. जेजूचे शिष्य जेजू सांगता 3 वर्सां आसले. जेजूची शिकवण तांणी आयकल्ली. जेजून सांगले वपाऱ्यो तो काणयोय तांणी आयकल्ल्यो. जेजून केली असर्यां तांणी पळयल्ली. जेजू मागण्यार आसतना रुपांतर जाल्लें सयत तांणी पळयल्लें. मरण पावल्ल्या व्यक्तीक जेजून हात धरून भायर हाडलें तांणी पळयल्लें. मरण पावल्ल्या त्या लाजरसाक जेजूक भायर हाडल्या उपरांत त्या लाजरसाच्या सांगाता बसून ते जेवल्ले, गम्मता मारले. पूण जेजू क्रिस्ताक मरण पावल्ल्या वेळार, ताज्या वयर कुरीस दिल्ल्या वेळार सर्व संपदलें ताज्या शिसांच्या मोदें. आणि जेजू क्रिस्त मरण पावले उपरांत आपोस्तल आणि ताज्या सांगात असले उरले शिस चिंती लागले. 3 वर्सां जेजूच्या सांगात आमी आसल्या बेकारपणी आमी करशिले. कांय कितें काम केल्लें जाल्यार घरा कांय जोडून हाडते आल्या. कितेंगी आमी व्हड चिंतल्लें, आमी व्हड जाता म्हणून चिंतल्लें, जिवितांत मुखार येता म्हणून आमी चिंतल्लें. पूण जेजू क्रिस्त मरण पावलो, सर्व वाकेर जालें. जुआंवस एवांजेल अध्याय 20:1-3 सांत पेद्रू सांगता, हांव मासली बागोवंक वेता. आनी ताज्या सांगाता उरले शिष्य सांगतात, आमी तुज्या सांगाता येता. कित्याक 3 वर्सांचे क्लास पुरा मुक्त जाली आनी कांय ना. सर्व संपदलें. लुकास एवांजेल अध्याय 20:4 वळ 20:1. लूक 24:21. एम्माउसेच्या वाटेर ते 2 जण शिस आसले. जेजू तांच्या सांगाता वेता आनी विचारतात, कितें तुमी उलोवन आसात? एम्माउस वाटेक येतले ते शिस जेजूक सांगतात, आमी चिंतलें तो जेजू क्रिस्त इस्रायल परजेक सोडवून हाण दितलो आनी होच बरवस्यार आमी आशिल्ल्या. पूण ताका आमच्या जुदेवांनी आमच्या धर्माच्या वडिलांनी ताका जिवेशी मारलो. आतां कितेंच ना, आमी आमच्या वाटेक फाटी वेता. जेजूक धरलो, ताका मरणाची शिक्षा फावो जाली आनी तो मरणाच्या त्या कुर्सावर उमकळना आसतना ताज्या सांगात आसले 12 जण शिस, 12 जणांतल्या आपोस्तलां पैकी एकल्यान जीव घात केलो तरी उरले 11 जण शिस आसले. जेजूच्या सांगात आसलो एकलो मात्र जुआंव, उरले कोणूच नातिल्ले. कित्याक ते भियेले? मरणा सांगात सर्व आखेर म्हूण तांणी चिंतलें. मार्काचो एवांजेल अध्याय 15 वळ 30-8 ह्या रितीर सांगता, जेजू मरतानाच देवाळांत आसलो तो पर्दो वयर तावन सकल 2 वांटे जावन धरणीक पडलो, सर्व संपादलें. मातेवाचो एवांजेल अध्याय 20:7 हांगासर आमी पळयता, जेजूर मरण पावच्या त्या वक्ता भुंय कांपणी जाली, कडपां फुटली आनी ह्या संवसाराचेर काळोख जालो, सर संपदलें. आनी आपोस्तलांनी चिंतलें जेजूच्या मरणा निमती सर आखेर जालें. पूण जिवन जाल्लो जेजू क्रिस्त तांच्या मदें उबे रावता आनी सांगता, शांती तुमकां. तो वळ ते भियेले, सांगत आस ते पातयेले. जुआंवस एवांजेल अध्याय 20 वळ 20 अशें सांगता, सोम्याक देखतच ते संतोषान भरले, तांच्या मदें नवो जीव उदेलो. हो कितें मिस्टर काय म्हूण तांणी चिंतलें, तांकां समजूंक ना. कुरीस आनी कुर्सा वयर जाल्लें तें मरण आनी जिवंत जेजूक पळयतना तांकां जो अर्थ समजूंक ना. पूण ते संतोषान भरले, कित्याक जेजू क्रिस्त तांच्या मोदें आसा, जिवंत आसा. जुआंवस एवांजेल अध्याय 20 वळ 20:2 जेजू क्रिस्त ताज्या आपोस्तलांक दाखयता, ताका तांच्या मदें उबे रावता आनी सांगता, घेयात पवित्र आत्म्याक. जांची पातकां तुमी बक्षितल्या ती बक्षतली, जांची पातकां तुमी बक्षोवची ना ती बक्षाशी नात. तांकां अधिकार दिता, पवित्र आत्म्याने तो भरता. तो वळ तांकां अर्थ जाता. जेजू क्रिस्ताचे मरण कुर्सा वयर जेजू क्रिस्तान प्राण सोडलो तरी ताजे पुन्हा जिवंतपणा निमती त्या मरणाचो अर्थ तांकां कळीत जाता. मरण आखेर न्हय, मरण आमकां शाश्वत जिवाक पावोवचें. आनी तो वळ तांकां समजता,
उल्लेख जेजू क्रिस्त असो, उल्लेख ताज्या उतरांचो आनी जेजू क्रिस्ताची शिकवण मरण तांकां अर्ज जाता. तर मोगाच्या भावांनी भयणी, जेजू क्रिस्त 2000 वर्सां आदी जिवन जाल्लो. जेजू क्रिस्त 2000 वर्सां आदी जिवन जाल्लो. आयच्या दिसा ह्या मिसा वेळार हांगासर तो जिवन जाता. ही जावन आसा आयची लितुर्जी. प्रत्येक जावन आयची लितुर्जेंत आमी पळयता जेजू क्रिस्त आमच्या मध्ये जिवन जावचे ह्या लितुर्जीच्या वेळार. इगर्ज मातेची पोरणी मुस्तो आदली एक शिकवण आसा आनी ही शिकवण ह्या रितीर आसा. मोठ्यान तुमकां सांगता, मरण पावल्या आत्म्याक आमी मागता, तांकां मिसा आमी दिता. आनी ही जावन आसा आमचे एक संप्रदाय आनी इगर्ज मातेची शिकवण. कोणीच मरण पावल्या तांच्या खातीर मागचें. पूण आदली एक पूर्ण शिकवण ह्या रितीर सांगता, मरण पावले आत्मे ह्या रातीक राखून रावतात, ह्या लितुर्जीक राखून रावतात. जेजू क्रिस्त जिवंत जाता जाल्ले ह्या लितुर्जीक राखून रावतात. कशें? तोंड उक्तें करना, आंकन रावतात. त्या रितीर सल्वसांव सोडवण मेळच्या खातीर मरण पावले राखून रावतात. त्या देखून प्रत्येक जावन आयच्या दिसा आयच्या लितुर्जी वेळार मरण पावल्या आमच्या वडिलांक, आमच्या कुटुंबाच्यांक मागचो आमचो कायदो. कित्याक? जेजू क्रिस्त सोडवणदार ना केवल जीव असल्यांचो, जेजू क्रिस्त सोडवणदार मरण पावल्या हर एकल्यांचो. आबेला तावन आज पर्यंत जो कोण मरण पावला त्या सर्वांचो सोडवणदार जेजू क्रिस्त आनी सर्वांक जीव दिवचो जावन आसा जेजू क्रिस्त. आनी ह्या निमती इगर्ज मातेचे उपादेश, 10 उपादेश न्ही, इगर्ज मातेचे उपादेश थोड्यांक उड आसा संपुरो. आमच्या कुंभाराच्या पयल्या कुंभाराच्या दुतोनीक आमकां विचारतात वळ उडासनांतल्याक. हांव सांगता तिसरी इगर्ज मातेचे उपादेश तिसरे ह्या रितीर सांगता, ह्या प्रमुख दिसांनी, ह्या इस्टर सिजनांत एक पावटीपुणी क्रिस्त प्रसाद सेवचो. जिवंत जेजूक ह्या सिजनांत, इस्टर सिजनांत एक पावटी म्हणी क्रिस्त प्रसाद सेवचो. तितली प्रामुख्यता इगर्ज माता आयच्या मिसाक आनी मुखार येवच्या ह्या दिसाक इगर्ज माता दिता. कित्याक? जिवंत जेजूक आमी स्विकार करता आनी हो जेजू क्रिस्त हांगासर आसा. आपोस्तलांक ही शिकवण समजली. जिवंत जेजू क्रिस्ताक पळयले तक्षणच तांकां समजलें कुर्साचें मरण आखेर न्ही, बगार प्रारंभ. जर तर जिवीत आमी पावोंक जाय तर त्या जिवीत जेजून दिवचें त्या जिवीत आमी आपणावचें जाय तर आमी आपणाचो कुरीस घेजय आनी त्या जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करीत आनी कुर्साचें मरण आमी स्विकार करीत. आनी तो वळ जाली बदलावण शिसांच्या मोदें, तो वळ जाली बदलावण आपोस्तलांच्या मोदें. त्या देखून दुसरे लिसां आज तुमकां दिवंक शेता. हे सत समजल्ल्या वेळार आपोस्तल बदलले. कसलें बदलावण तांचे थंय आयली? पयल्या सुवातेर ते पातयेले, सर्व आपोस्तल पातयेले. जेजू क्रिस्त जिवंत जाला आनी हाजो परिणाम जावन जेजू क्रिस्त तांकां पवित्र आत्मो दिता. आपोस्तलांची कृत्या अध्याय 1 वळ 1 तावन 4 जर तर आमी वाचचें तर पवित्र आत्मो त्या सर्व आपोस्तलांचेर देंवता. उज्याच्यो जिब्यो येवन तांचे वयर रावतात. तो वळते बळवंत जातात. बियान भितर आसलेले आपोस्तल तांच्या जिवितांत बदलावण जाली. ते भायर आयले आनी जेजूची उतर प्रगट करूंक लागले. वळ 5 आनी तावन 7 पर्यंत आमी पळयता हर एकलो आपोस्तल उलोवंक लागले आनी थंय आसलेल्या लोकांक तांच्या तांच्या भाशांत तांकां समजोवंक शकले. आनी ही जावन आसा बदलावण जेजू क्रिस्तान आपोस्तलांचे वयर करची जेन्ना तांणी पातयेलें. आमी परत पळयता जिवन जाल्ले हो जेजू क्रिस्त स्विकार केल्ल्यांचे हे आपोस्तलांचे दायज जावन आसले. जेजू क्रिस्त दुसरें कितेंच न्हय. कसलें तें दायज? आपोस्तलांची कृत्या अध्याय 3 वळ 6 हे अशें बरी आसा. जुवांव आनी पेद्रू देवाळाक गेल्ल्या वेळार थंय एकलो येवन भिकार येवन मागता. तो वळ सांग पेद्रू सांगता, भांगर आनी रुपये म्हजे लागीं ना, पूण जेजूच्या नांवार हांव तुका सांगता उठ आनी चल. आनी तो तक्षणच बरो जालो. हर एका आपोस्तलांनी हे सत पातयेले. जेजू क्रिस्त तांचे दायज म्हणून स्विकार केलें. जिवान जेजू क्रिस्त तांचे बळवंत हातेर म्हणून तांणी स्विकार केलें. आनी तो वळ
इगर्ज मातेंत बदलावण येवंक जाली आनी सुरविल्ल्या त्या दिसांनी इगर्ज मातेंत दगदवण्यो प्रारंभ जाल्यो. कसली ती दगदवण्यो? आपोस्तलांची कृत्या अध्याय 5 वळ 17 ह्या रितीर आसा. आपोस्तलांक तांकां धरतात, जेजूच्या नांवार कितेंच तुमी उलोवंक नजो म्हणून ताकीद दितात. पूण आपोस्तल हे मानून घेनात. कित्याक आमी जावन आसा सत आमी पळयल्लें. कितें आमी पळयलां ह्या सताक आमी साक्षी जावन आसा. जर तर आमी उलयना तर आनी कोणें उलोवचें? तुमी आमचें तोंड दांपयेत पूण सत सत जावनूच उरतलें. गलिलोयाक धरल्लें. ही भुमी सुर्याच्या रावंड वचना सूर्यो भुमीच्या रावंड येता म्हणून शिकोवंक सांगिल्लें. पूण तो आयकलो ना. तो सांगा लागलो हें जावन आसा सत हांवें सांगचें. ताका जिवेशें मारलें पूण सत सत जावन उरलें. आनी हांगासर आमी पळयता बदलावण आपोस्तलांच्या जिवितांत. कसलीच दगदवणी तांचे वयर आयल्यार कसलोच बदलावण तांणी स्विकार करूंक ना. कित्याक जेजूच्या धैर्यान ते बरयल्ले, जिवंत जेजूच्या धैर्यान ते बरयल्ले. जिवंत जेजू तांचे सांगता आसा म्हणलें तें धैर्य आनी बोळ तांचे सांगता आसलें. त्या देखून ते बळवंत जाले. दगदवणी उणें जावंक नात. आनी हांगासर आमी पळयता बदलावण समाजेंत. कसली बदलावण इगर्ज मातेच्या सुरविल्ल्या वर्सांनी ती जाली. इगर्ज मातेच्या सुरविल्ल्या वर्सांनी बदलावण जाली एकवटपण. कसलें तें एकवटपण? आपोस्तलांची कृत्या अध्याय 2 वळ 4:4 ह्या रितीर आमकां पळोवंक मेळटा. जें कितें तांचें थंय आसा तें सर ताणें विकलें. मेळिल्ले पयशे आपोस्तलांच्या हातींत ताणें घाले आनी आपोस्तल ती कोणा गरज आसा त्या प्रमाणे ताणें वांटें केलें. तांच्या मदें कसलोच गरजेवंत म्हणून नातलो. कोणा गरज आसा तांणी वांटें केलें. एकवटपण, सांगातपण. कित्याक जेजू ख्रिस्त जिवंत जाला. जेजू क्रिस्ताक स्विकार केले. एकामेका ते स्विकार करूंक लागले. तांच्या मदें भेदभाव नासलो. दुसरें आमी पळयता समाजेंत बदलावण. नेरो रोमाचो राय जावन आसलो. जो कोण जेजूचो पाटलाव करता, जेजूच्या विशयान शिकयता ताका मरणाची शिक्षा फावो जाल्ली. आनी जायते असले क्रिस्तांव सुरविल्ल्या त्या 300 वर्सांत जिवंत मारले माते तांकां उजो दिवन हुलपायले. जायतीं गणितां आमच्या चरित्रेंत आसात. पॉलिटिक्साची कोणाक इल्ली नॉलेज आसा तुमकां समजतलें. जी खंयची पार्टी पॉलिटिक्सांत आसा, एडमिनिस्ट्रेशनांत आसा, सेंटरांत जावं दी स्टेटांत जावं दी, त्या कुशीन सर वंद जातात. कित्याक ती बळवंत आसा. ऑपोजिशनाक कोण येता. पूण हांगासर आमी इगर्ज मातेच्या सुरविल्ल्या वर्सांनी आमी पळयता रोमाचो राय नेरो राय क्रिस्तांवांक जिवेश मारतालो. जो कोण क्रिस्ताक पाती येता तो राजनिंदा करता, देवनिंदा करता. त्या देखून ताणें जिवेश मारा जाय. पूण इगर्ज मातेंत क्रिस्तांवांचो सांखो वाडत गेलो. त्या सुरविल्ल्या त्या वर्सांनीच 2 लाखां वयर लोक क्रिस्तांव जालो. एका कुशीन लोकांक मरण मेळटलें, लोकांक मारतले, जिवेश मारतले. पूण तितल्याच बोळान नवो सांखो वाडटलो. क्रिस्तांवाचो सांखो वाडटलो. कित्याक मरणाचे बे आसा म्हणून न्हय, मरण आसा म्हणून कळीस जावन क्रिस्तांव पातयो मुखार येतले. कित्याक तांणी क्रिस्ताक पाती येयल्ले, क्रिस्ताचे साक्षी ते जाले. जिवंत जाल्ल्या क्रिस्त ताजें सत तांणी मानून घेतले. त्या देखून मरण जाल्यार स्विकार करूंक ते तयार आसले. आनी अशें क्रिस्तांवाचो सांखो वाडत गेलो. आनी चवथें समाजाची बदलावण आमी पळयता. उंडो मोडटाना ते सांगाता मेळ्ळे. जेजू क्रिस्तान ताजे निमाणे पावटी आपोस्तला सांगाता उंडो मोडलो. निमाणे जेवण ताणें केलें. आनी ह्यो क्रिस्तांव सुरविल्ले क्रिस्तांव सांगाता मेळटले, उंडो मोडटले, ते जेवण करतले. एकामेकाचे सांगतपण एकवटपण ते जेवणांत ते करसितले. आपोस्तलांची कृत्या अध्याय 6 वाक्य 1 ते 5 ह्या रितीर बरयता. तांच्या मदें एक ताफावाद जालो. ग्रीक विधव स्त्रियांक जेवण उणें मेळटा म्हणून एक आपावाद जालो. सांगातपणी जेवणांतच जालें, आपादपणी जेवणांतच जालें. पूण हांगासर थंय सर्व प्रॉब्लमां सॉल्व जातात. कित्याक जेवण गरजेचें न्हय, जेजू क्रिस्त गरजेचो. तर क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणी कसो आसा आज आमचो भावार्थ. जिवान जेजूक आमी पातयेत आवंगी, जिवान जेजू आमचे दायज म्हणून आमी पातयेत आवंगी.
तो इगर्ज मातेच्या सुरविल्ल्या वर्सांनी सुरविल्ल्या त्या शंकरांनी असलो तो बावर्त बळवंत बावर्त आज आमचो जाला गी आमच्या वयर कितेंच कांय प्रॉब्लेम आयले तर कितेंच दगदून आयले तर पयलें बोट जोकोन आमी सांगचें आमच्या समुदायांत IAS ऑफिसर नात आमच्या समुदायांत IPS ऑफिसर नात आमच्या समुदायांत राजकारणी नात बोटां आमी दाखयता इशीन आनी तिशीन बोटां आमी आमकां दाखयता म्हजो बावर्त कितलो आसा इगर्ज मातेच्या सुरिल्ल्या वर्सांनी दगदवणी आसली इगर्ज मातेच्या सुरिल्ल्या वर्सांनी जेजू क्रिस्ताक पातयल्यांक जिवेशी मारताले आनी मरणाची शिक्षा फावो जातली तसली शिक्षा आमकां फावो जावंक ना पूण तांचो बावार्थ बळवंत आसलो बावार्थान ते पातयेताले जेजू क्रिस्त जिवंत जाला म्हणले साक्ष तेस्त जावन आसले तर मोगाच्या भावांनी भयणी आज होच जेजू क्रिस्त आमच्या मदें ह्या लितुर्जीन हांगासर आसा ही सगळी लितुर्जी जावन आसा जेजू क्रिस्ताचे जिवंतपणाची लितुर्जी आज आमी पातयेया जेजूच्या उतरांनी आमी बरया तो जिवंत जेजू क्रिस्त आमकां बळ दिवन दी आमच्या जिवितांत कश्ट येताना आमकां दगदवणी येताना तोच जिवंत जेजू क्रिस्त आमचे दायज जावं दी मरणाचो अर्थ आमी स्वीकार करया जेजू क्रिस्त मरण पावलो जिवन जालो हेंच जिवीत म्हजें आनी तुमचें जातलें आमचें जातलें त्या देखून आयची लितुर्जी आमी आचरण करता आसतना मिसाचें बलिदान आमी सांगाता भेटयता आसतना मागया आमी तो इगर्ज मातेचो भावार्थ सुरविल्ल्या क्रिस्तावांचो तो अखंड भावार्थ बळ अदीक भावार्थ आमचो भावार्थ जावं दी आनी अशें जिवन जेजू क्रिस्ताची काणी सांगची न्ही जिवन जेजू क्रिस्ताचे विशांत आमी उलोवचें न्ही जिवन जेजू क्रिस्ताचे साक्षी आमी जावया जिवन जेजूक आमी घेवन या आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत त्याच जिवन जेजूची साक्ष आमी वापरया अशें बदलावण आमच्या जिवितांत बदलावण आमच्या समुदायांत बदलावण आमच्या राष्ट्रांत जातली पूण दगदवणी सडल्यारी त्याच जेजू क्रिस्ताच्या पातयेंत आमी रावया तिसरो भाग उदकाचेर आशिर्वाद आनी पवित्र स्नानाच्या बसवण्याची नौकारणी सोम्या जेजूच्या मरण आनी जिवंतपणाचो फळ पहिल्या सुवातेर पवित्र स्नानाच्या संस्कारा वरवीं आमकां लाभता जशें क्रिस्त मेलो तशें आमचें खोटें सैब मरणाक आमी ओपून दिता असो गुर्त जावन आतां मुनियारी उदकाचेर आशिर्वाद घालतालो तें उदक आमकां आमच्या पवित्र स्नानाचो उगडास करूं आनी आमकां क्रिस्तांतय दिसान दीस नवी रचना करूं म्हूण मागया सर्व उबी रावया देवा तुझ्या नादिस्त्या पदवेन संसाराच्या कुणावरवीं तूं विस्मितां करताय आनी पवित्र स्थानाची कृपा आमकां दाखोवच्याक हें उदक तुवें तयार केलाय देवा संसाराच्या सुरवे सयत पवित्रांची सकत उदकाक लाभाशी करूंक तुजो पवित्र आत्मो उदकाचेर वाचतलो देवा बुडतल्या उदकान नव्या जल्माचें रूप तुवें आमकां दाखयलें अशें एकाच दिसांनी त्याच उदकान अगणी जिविताचो नाश करून सुगुणी जिविताक आरंभ दिलोय देवा अब्रामाच्या संस्थेक तांबडा दर्यांतल्यान पांय भिजय नासतना उतरावन फराव्याच्या गुलामपणांतली तुवें सुडयलें अशें ह्या परजेक पातकांतल्या गुलामपणांतली सुटोवन नवो जल्म घेतलेल्यांचो रूपकार केलोय देवा जुवावन तुज्या पुतान जोर्दान न्हंयत उदकान स्नान दिलें आनी पवित्र आत्म्यान ताका मातलो तो कुर्सार उमकळतना आपल्या कडवळांतले रगत सयत उदकाक वावाशें केलें आनी आपल्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत शिसाक ताणें अशी आज्ञा दिली वसात आनी सगळ्या परसांक म्हजें शीस करात बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें स्नान दियात तर आतां तुज्या पवित्र सभेचेर दिश्ट घाल आनी स्नान संस्काराची जर तिका फुटाशी कर तुज्या सरक्याचो रचलेलो पूण पातकान बसयल्लो मनीस स्नान संस्काराच्या उदकांतलो पातकी सैंबाच्या सर मेळपणांतलो नितळ जावन वयर सरूं त्याच वेळी तो उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं नवो जल्म घेवं आनी तुजो भुरगो जावन उठोवं हे नवें बाळपणाचें बाग ताका फावो जावच्याक पवित्र आत्मो
ह्या उदक हे उदक तुझ्या पुताच्या कृपेन बरो. आमचे खातीर ह्या झरींतल्या सदां व्हांवोवच्या नितळ उदकांत तुज्या पुता जेसू वरवीं आनी आपली दैवीक सकत घेवंक देवो तुजो पवित्र आत्मो. अशें पवित्र स्थान वरवीं जेजू सवें मरण केल्ली आनी निके पिल्ली सगळीं ताजे सवें जिविताक वटो. आमचे मागणे दयेन तूं आयक. सर्वेस्परा आमच्या बापा क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. उदकाच्या झरीनो सुरेस्पराक वाकोनात वयर काडात. ताचें नांव सस्नाक ताका आराधन करात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, पास्कांच्या गुटा वरवीं जेजू सांगता नव्या जिणेची साल आमी धरचे खातीर ताच्या सांगता पवित्र स्नानांत आमकां निके पिली. त्या पासत प्रायजीत कालाची दंडून आमी पडल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार सैतानाक आनी ताच्या कामाक पाट करून आनी कथोलीक पवित्र सभेक देवाची सेवा साखरी करूंक उतर दिवन आमी केल्ल्यो बसवण्यो आतां नव्यान करुया. देखून सगळ्या काळजान उसारून सांगात, सैतानाक तुमी पाट करतात मो आनी सगळ्या ताच्या कामाक पाट करतात मो आनी सगळ्या ताच्या बोलावण्याक पाट करतात मो. सर्पदेदार देवा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सत मानतात मो. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आमकां मर्यादावन जल्मलो, ताणें कस मरोन सोंसले आनी ताका निके पिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्या बसला. या आमच्या सोम्याक तुमी सत मानतात मो. बापा आनी पुता जावन उपजल्ल्या आमच्या जीव दिनाऱ्या
पवित्र आत्म्याक तुम्ही सतमंतात मू वय हांव सतमंता कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पथकांचे बोगसाने कुडीचे जीवन पावन आनीक ससनाचे जिवीत तुम्ही सतमंतात मू वय हांव सतमंता आता हांगासर जियोनचे कार्मेलीत आपल्या बेसांचो आंगवण्यो करतात जेजूचो लक्षलान पाटलाव करची सर्तीक जबाबदारी आमी हाती घेतल्या देखून तुम्ही आमचे खातीर आतां मागचें. I, Brother Charles Serrao, renew my religious profession, and I promise to God, to the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel, and to my superior chastity, poverty, obedience, and humility, according to the rule and constitutions of the Order of Discalced Carmelite Brothers of the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel. Furthermore, I propose to work in the service of the mission and for the unity of the Church. I would also go, when the obedience commands, to any mission for the preaching of the gospel and the founding of the Church. तर आता आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला त्या पथकांचे बोगसाने आमकां दिला तो स्वर पदवेदार देव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप आम्हा समेस्तांक ससनाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळूं जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. देखले हावे उदा देवाळाच्या उजव्याताम वाळून येवचे आनी कोणासशी येवते उदा पावले ते सोमेस बचाव जाले आनी ते मुनाले उजव्याताम वाळून येवचे आनी कोणासशी येवते उदा पावले ते सोमेस बचाव जाले आनी ते मुनाले सर्वेस्परा जय 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 सर्वेस्परा उजव्याताम वाळून येवचे आनी कोणासशी येवते उदा पावले ते सोमेस बचाव जाले आनी ते मुनाले सर्वेस्परा जय जय
भावार्थाची प्रार्थना. मोगाळ भाऊ भयणीनो, आमच्या सर्गी बापान ताच्या पुता जेजू मरिपात पुन्हा जिवनपणाचे जिवीत आमकां बसयलां. त्या मोगाळ बापा समोर आमची प्रार्थना आमी उबारुया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी पुनर्जिवंत क्रिस्ताक सदांच धैर्यान परगटूंक आनी साक्षान जियूंक तुजी कृपा दी. क्रिस्त मोग आमच्या भावा भयणीक दाखोवंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या राजकीय मुखेल्यांनी आनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी सतान आनी नितीन लोकांच्या बरेपणा वावरूंक आनी आमच्या परिसरांत मोगाचे शांत समाधानाचे वातावरण रचूंक फुडें सराशें तांची मनां उजवाडाय म्हूण मागता हांव. आमचे फिरगस कुटुंब पुनर्जिवंत क्रिस्तांतय आसच्या भावार्थाक साक्ष जायशें कर. सर सांद्यांनी आत्मीक रितीन ग्रेस्त जावन अन्यायाक आनी कश्टाक वळख जाल्ल्यांक तुवें दिल्ली काकूळ दाखोवंक उर्बेन बरमून मागता हांव. जिणेंत भरवसो सांडलेल्यांक, कश्टांत आसलेल्यांक, पिडेंत वळख जाल्ल्यांक, आर्थीक समस्यांक सांपडल्ल्यांक जेजूचें पुनर्जिवंतपणाचें घडीत तांकां बरवशाचें भावार्थाचें मोगाचें हातेर जायशें कर म्हूण मागता हांव. सर मनशांनी आसातावन सताक, काळाकातावन उजवाडाक, मरणातावन जिविताक उतरूंची आशा दवरूंक फावो कर. तांणी ससान जिवीत बसावची क्रिस्ताची शुभवार्ता स्विकार करूंक तांची काळजां मनां उक्तीं करूंक प्रेरण लाभय म्हूण मागता हांव. पवित्र स्नानाच्या आंगवण्यो नव्यान केल्ल्या आमी सर्वांनी आमच्या क्रिस्ती आपोवण्याक सरी जाल्ली जिणी जियूंक आनी पुनर्जिवंत क्रिस्ताच्या उजवाडाच्या वाटेन चलूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. आमच्या कसकी गरजां खातीर आतां आमी मौनपणी मागया. दयाळ बापा, आमची मागणी तूं दयेन स्विकार कर. उसारीनातले आमच्या काळजाचे आत्रेक तुका कळीत आसात ते तुका समर्पित हांव. सदांच पुन्हा जिवनपणाच्या भरवशान हे संवसारी जिवीत फळाबरीत रितीन जियोंक आमकां कृपा लाभय. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. चवथो भाग दिनवासनेच्या बलिदानाचो संभ्रम. आयचे दबाजीक रातीचो चवथो आनी निमाणो भाग आसा दिनवासनेच्या बलिदानाचो संभ्रम. आमी जिवी उरोवंक जिवंत जेजू आपल्या कुडी रक्ताच्या बळान आमकां भरता. हे आमचे सगळें खरें जावचे खातीर आमी आमचें जिवीत बापाचें स्वाधीन करुया आनी ह्या दिनवासनेच्या बलिदानांत वांटो घेवया. Tuja
येवच्या उलो दिलो मोगाने गेलो मोगा सागसालो मोगा जिवीची येवच्या उलो दिलो उमटो गोवांसो वायंदा कांसो तुझ्या भुरग्यांनी मोगान भेटोंसो गे दयाळ बापा गे मोगान आमकां जिवीत हे तुका सुखान तुका गे दयाळ बापा गे मोगान आमकां जिवीत हे तुका सुखान तुका जिवीत आसगाडीक जावं बापा तुका भेटोवंक दिता जिवीत पेले सेवे व्हड मोगान समर्पिता मोगान आमकां भर वोत कुरपेची झर वेचितल्या भुरग्यांची जी नंदन कर मोगान आमकां भर वोत कुरपेची झर वेचितल्या भुरग्यांची जी नंदन कर उंडो गोवांसो वायंदा कांसो तुझ्या भुरग्यांनी मोगान भेटोंसो गे दयाळ बापा गे मोगान आमकां जिवीत हे तुका सुखान तुका गे दयाळ बापा गे मोगान आमकां जिवीत हे तुका सुखान तुका बापा तुझ्या पुतान आपणाक बरी भेटोवन दिलो काल्वारीच्या दोंगरार खुर्सार मोरूंक तयार जालो मोगाने गेलो मोगा सागसालो मोगा जिवीची येवच्या उलो दिलो मोगाने गेलो मोगा सागसालो मोगा जिवीची येवच्या उलो दिलो उंडो गोवांसो वायंदा कांसो तुझ्या भुरग्यांनी मोगान भेटोंसो गे दयाळ बापा गे मोगान आमकां जिवीत हे तुका सुखान तुका गे दयाळ बापा गे मोगान आमकां जिवीत हे तुका सुखान तुका म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपतीदरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आनी देणी मायपासान मानून घे पास्कांच्या गुटांत वांटो घेवंक तुवें आमकां फावो केलाय तर तुझ्या दिव्या पदवेन हे बलिदान आमकां सस्ताच्या जिविताचें वखद जायशें कर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो आमचे काळजां उबारोया
सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसोया वर्षावी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सपदेदर आणि सस्ताच्या देवा सवकाळी आणि सतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या बरवी आम्ही तुका दिन वचून फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो ससनाक तो आमचो करो याजक निरंतरी पेटोवन सो याजन ताणे मांडून दवरलो आनी आमच्या सोडवणेक आमची सोडवण जोडचे खातीर आपण पयलो बली जावन तुका ताणे भेटोवणी केली आनी आपल्या उडासाक आमी भेटोवणी करची म्हणून ताणे आमकां आज्ञा दिली आमचे बसत बली जावन भेटलेली ताची कूड सेवन आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे बसून वरयलेले ताचे रागात पियोन आमी निर्मळ जाता देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सो दळ बरा सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता दरबारांचो सर्वेस्पर्धो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय असल्या दिनवशी काळजान भो दयाळ बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यांत ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून आमी कलतेपणी मागता तुज्या कॅथोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता तिका तूं राख आनी चलय आखे प्रितुमेचेर तिका शांती दिये आनी एकवटान सांबाळ त्याच बरी आमी ती भेटयता तुज्या सकरा फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा बसत पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा बसत आनी दमदूतांनी परगटलेलो तस्सो कोरो बाबार्थ सांबाळतेल्या आनी शिकयतेल्या बसत सर्वेस्परा तुझ्या सकरा आनी सकरणी खातीर आमची मागणी आयक तुझे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आमा सुमेस्तांची दया कर आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय सासनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकाणूंक हें बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वास्ती आनी तारण आमकां सुमेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पिता अख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज आमचो सुमे जेजू क्रिस्त आपले कुडीन पुनर्जीवन जालो ती भोव पवित्र रात आमी समरमता आनी त्याच जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सुमे आनी देवाचे सदांच सावकारी मये मरेफात भक्तीन वंदिता त्याच परी तुज्या पतीक भाग्यवंत जुजेक तशेंच भाग्यवंत पेद्रो पावलो आनी आंद्रे जाकोब जुआंव तोमास जाकोब फिलीप बार्तोलोमियो मातेव सिमांव तादेव लीन क्लेत आनी क्लेमेंट क्रिस्त कार्नेल सिप्रियन लॉरेन्स क्रिसोगन जुआंव आनी पावलो कॉस्मो आनी दमियान ह्या तुज्या भाग्यवंतांच्या
आनी रक्त सेक्शनच्या आनी सुमेस्त तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा, तुझ्या मन्याऱ्यांची आणि सगळ्या कुटुंबाची मागणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सस्तेच्या केस्तींतली आमकां निवार आनी तुवें विंचून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा, ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कस्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सोरपदेदरा बापाक ताणें उबारून दोळे उबारून दिन वसलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पुंची. तेच बरे जवान जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी कास घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सस्ती कराराची रगत पातकांचे मुखसाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशा बसोत तें मरावतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सगण पगटोया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्या येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्या येतलो. बापा, आमी तुजी मानियारी आनी तुजी पर्जा तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताच्या कस्ता मरणाचो पुन्हा जिवंतपणाचो आनी सर्गा सोडण्याचो भक्तीपणी उडास करता आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवन देवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बाली हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास हांचे तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दीस घाल. तुज्या नितीवान साकरा आबेलाची देणी भावार्थाच्या बापा अब्रामाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्की सदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली. त्याच बरी हेय बलिदान तुका मानो. सपदेदार बापा, तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरो म्हणून आमी कलतेपणी मागता. अशें हे वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बर. सर्वेस्परा, आमच्या मेल्ल्यांची काकुळट कर. भावार्थांची मोर आसून ती आमच्या आदी गेल्यांत ते विसवांत आसात. तांकां आनी क्रिस्तांत मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड, सूख आनी शांती मेळो. आनी ह्या महापातक्यांक तुज्या अगणित काकुळटीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावत तें पळयनाका, पूण आमचीं पातकां बोगोस. आनी जुवांव, स्टेफान, माथियास, बार्नबास, इनास, अलेक्झांदर,
Marcel Pedro, Felicita Perpetua, Agatha Lucia, Agnes Cecilia, Anastasia ह्या तुझ्या धर्मदूतांच्या आणि रक्त साक्षांच्या आणि समेस्त तुझ्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. ताचे बदेशीन तूं सर्वेस्परा ह्यो सर्व बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुनंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें परतून आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सका जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडचो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवश्या नातेरतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सोडपात दी सुटय आनी सोर आकंदांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या देवदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सोबे आसो. पुन्हा जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताची शांती आमी एकामेकां वांटून घेवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. मोगाळ भाव भयणी नांव फजावन आसा जेजू क्रिस्त पुन्हा जीवन जाल्लो आमचो सोमी आनी सुडोंदार. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी समेस्त भागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका भोवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
पाऊस भरला काळजात जेजू तू येताय म्हूण दुर्बोड्या बिडारान रास तू करताय म्हूण तू ये बेगीन उंड्या रुपाये आसा तुका लागो जेजू तू ये काळजान मोज्या
जेजू मोगाळा जेजू दयाळा सर्गींच्या देव कुवरा सर्गी खाणान दैवीक देण्यान पोसताय आमकां सदा काळा जेजू मोगाळा जेजू दयाळा सर्गीच्या देव कुवरा सर्गी काळान दैवीक देण्यान पोसताय आमकां सदा काळा दैवीक उतरान तुझ्या मन आमची उसवाडायला काळजान बेडाय करून पातकां काडोक धांवडायला उसवाड भुरगीं जावन सर्गीचे वाटेंतल्यान सुमकून जीव आधार दिलाय जेजू मोगाळा जेजू दयाळा सर्गीच्या देव कुवरा सर्गी काळान दैवीक देण्यान पोसताय आमकां सदा काळा जेजू मोगाळा जेजू दयाळा सर्गीच्या देव कुवरा सर्गी काळान दैवीक देण्यान पोसताय आमकां सदा काळा उभे राहूया. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, पास्कांच्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां दादोशी केल्याय. आतां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां भर आनी ह्या बरी एका मनाची आनी एका काळजाची आमकां कर म्हण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. दया करून बसात. तुमकां कळीत आसा हें कार्मेलीतीचें कॉवेंत. हांगासर आमी वट्टूक 36 जाण आसा. 30 आनीक 6 जाण, हांचे पैकी 14 जाण याजाक पयले आमी 12 जाण आसल्या. फाटल्या दिसांनी एक प्रायवंत पाद्र्या फादर जोसेफ, तो नोवीस मास जावन आसलो, ताच्या उपरांत प्रोविन्शियल जावन आसलो. आतां ताची भलायकी तितली बरी ना. तो हांगासर आसा, भितर तो मीस भेटयता इगर्जे भितर. ताच्या उपरांत हांगासर 2 ब्रदर्स आसात, ते पाद्र्या जायना रावचे. 32 ब्रदर, तांच्या पैकी एकलो. ताची तुमकां वळख आसा. ताच्या उपरांत आमकां 20 जाण ब्रदर्स आसात. ह्या 20 जाण ब्रदर्स ते निमाणे तांचे 4 वर्सांचे शिकप हांगा 13 वर्सां तांकां शिकोवंक आसात याजक जावच्या पयलें. आनीक तांचे पैकी ते गांक ह्या वर्सा वोर्ड आसा मेयांत आनीक जुनांत. एकल्याक 2 जाण आमचे कर्नाटकाचे आनी एकलो गोंयचो. तांकां आमी बरें मागचें आनी तांच्या खातीर आमी मागचें. आनीक आज आमी सक्कड सांगाता मेळोन तुमकां हांगा हजर आशिल्ल्यांक, तुमच्या घरा आशिल्ल्यांक कुटुंबाच्यांक आनी तशेंच परगांवांत आशिल्ल्यांक
आमी पास्कांची परब हॅपी इस्टर मागता. पुनः जिवन जाल्लो क्रिस्त तुमकां समेस्तांक ताच्या कृपेन ताच्या बेसावांनी बरोवन दी. तुमच्या कुटुंबाचेर तो सदांच आसून तुमकां सर्गीची वाट दाखोवन दिवन दी आनी ताणें शिकयल्लें शिकोवन तुमच्या काळजान तुमच्या मनान दवरून आमी समेस्त माया मोगाची क्रिस्ताक सक्स दिवची जावन दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. मोगाच्यानो फाल्यांची मिसाची वेळावळ ह्या रितीर आसा. फाल्यां सर हांगा एकच मीस आसतलें. तें सकाळीं 7:30 वरार 6 वरांचें मीस आसचें ना. आज तावन आमची आंबोरींतली बदलावण आसतली. आंबोरी फाल्यां तावन आज तावन सर्गीचे राणे उल्हास पाव हालेलुया. येवच्या आयतारा एप्रिलाची 24 हांगासर आमी दैवीक काकुळदीचें फेस्त आचरण करतले. सांजेर 5 वरार दैवीक काकुळदीचो तेर्स. ताज्या उपरांत सांजेर 5:30 वरार हांगासर विजृंभणे रितीर दैवीक काकुळदीचे फेस्ताची परब आमी आचरण करतले. त्या देखून तुमकां सर्वांक वत्तायेचे आपोवणें. जेजूची दैवीक काळजाची भक्त ह्या वर्सांनी चेडो सगळ्यांच्या कुटुंबांत आसा आनी हाजें फेस्त येवच्या आयतारा आसतलें. हांगासर ह्या फेस्ताक आचरण करूंक आमकां जायत्यांनी कुमोक दिल्या. प्रत्येक सावन हांव देव बरें करूं म्हणटा. बाळोक जेजू कुटुंबाच्या सौर सांद्यांक जायती मेहनत ताणें काडल्या ह्या 2 दिसांनी. सर्व अरेंजमेंट्सां करूंक जायतो वेळ ताणें हांगासर करचेला. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. सांगाताच बाळोक जेजूचे सोजेर आमचे ऑटो ड्रायव्हर्स आनी तशेंच तिसरे वर्दीच्या सौर सांद्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सर्वांक बागे फेस्त आनी देवाची आशिर्वादां. हे मीस जाल्ले उपरांत 11 आशिर्वाद जाल्ले उपरांत चलोवन येताल्यांक पयली प्रामुख्यता आमी दिवची. त्या देखून 4 व्हिलर येताल्यांनी आनी 2 व्हिलर येताल्यांनी इल्लोसो वेळ रावचो आनी चलोवन येताल्यांक वचोंक सोडचें. ताजे उपरांत आमी 4 व्हिलराची आनी 2 व्हिलराच्यानी येची. म्हारो गशीर आसा. त्या देखून सगळ्यांनी इल्लेशें समाधान दवरिचें म्हणून तुमचे लागीं खालती विनंती. आनी प्रत्येक जावन ह्या 3 दिसांच्या भक्तीच्या कार्यक्रमाक आमकां वर्त्यान कुमोक दिल्या. आमच्या सर कॉयराच्या सांद्यांक जायती मिनत ताणें काडल्या. जायती प्रॅक्टीस केल्या. सर कॉयराच्या सांद्यांक देव बरें करूं. तुम देवाची जिवन जेजू क्रिस्ताची आशिर्वादां तुमचे वयर आमी मागता. मीस जाल्ल्या उपरांत तुमी बसून आसली चेरां रुखाच्या सकयल एकठांय करून दवरची. आमचें काम इल्लें सलीस जातलें. देव बरें करूं. उबे रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. जेजूच्या पुनरुज्जीवनपणाच्या दाबाची परबे दिसा सर पदवेदार देव बाप तुमचेर आशिर्वाद घालो आनी दयाळपणी सगळ्या पातकांतली तुमकां निवारो. जेजूच्या कस्ता मनाचो काळ समतस संतोष बरीच काळजांनी ताचे पुनरुज्जीवनपण तुमी संभ्रमतात. उतरावत्या आनंदान सस्ताच्या परबेक तुमी वांटो घेवंक फावो. आनी सपोदेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे समेर आसो. वचून येयात जीवन क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया. Alleluia, Alleluia, Crismornanto जीवन zala, ani kedin smora sona, asvechite sakari, shira lotele develi, ankadu spotlo suryo budelo, Jesu puna जीवन zalo, somsarat prakas panklo. Alleluia, Alleluia.
जीवन जाला आणि केदीच मोला सोना हालेलुया हालेलुया ख्रिस्मनांतलो जीवन जाला आणि केदीच मोला सोना Mogai putra sube, tu lubang parmuri, आशीर्वादन कर तू आमका. मोगाळ पुत्रा सोवे, तू लुबंग parmuri, आशीर्वादन कर तू आमका. आमच्या